Dayakan Upiravia. Sentosa, ulasa, dewa cikarsa, beli dan betung Bapa gendiran sempiau, bukti manan kaltnya karzan kutma spiritan, Mema tuji sedang sentosa gai kau, buta tuji hai kong kasih tau, Cinti pacakur pamatang, Ciwi tercagung dia ketrikan, Sasni ciwi timun puratan, Sentosan biasa dewa sikarsan, beli dan betung Bapa mendiran sumpiau, bukti manan kaltya karzan kutma spiritan, Mema tuji sedang sentosa gaitau. मिसाची तेसावा जेजू बाळकाक मेळिल्ले स्वरूप करांगार्ग जावन हे मीस भेटयतात. आपल्या जल्मा दिसाक मेबल अंद्रादे, शॉन मॅक्विन डिसोजा जल्मा दीस, जेराल्ड मॉरस जल्मा दीस, एरन जॉय फेर्नांडीस आणि एंजल जोनिटा फेर्नांडीस हांच्या 11व्या जल्मा दिसाक ऑल्विन आणि जॅनेट फेर्नांडीस, 5व्या काजारी एनिवर्सरीक विविता राजेश लोबो दुबाई, 7व्या वेडिंग एनिवर्सरी
विनुता आणि विनोद लोबो बँगलोर. मेळिल्ल्या स्वरूपकारां खातीर रेनी आनी लाविना सिक्वेरा, स्टीवन फेर्नांडीस आनी कुटाम, जी पिंटो आनी कुटाम, शीतल रोशनी डिसोजा, नतालिया पिंटो, क्रिस्टल पेरिस, वीर डिसोजा, मेल्विन आनी लाविना डिसोजा, मोनिका डेनिस डॅरेल विवियन आनी अश्लिता, प्रदीप आनी सविता मोंतेरो, टोरी डिसोजा आनी कुटाम, ज्योति सिक्वेरा आनी कुटाम, विन्सेंट मीना वेगस, रॉबर्ट वेना, आशीष रायन रेगो, मैक्सी मिरांदा, नेल्सन आनी विनुता फर्नांडीस, रेश्मा लुविस, रीटा मोंतेरो आनी कुटाम, सेलिन डिसोज आनी कुटाम, जॉर्ज आनी वायलेट बोतेल्लो, अनिल डिसोजा, मेल्विट डिसोजा, जॉयस डिबेल्लो. आपल्या विशेष ते सांगूंक खातीर क्लिवोन क्रिस्टोफर पेरिस, मर्लिन सुजाता कुलासो, सिसिलिया लोबो. आपल्या भुरग्या खातीर बेबी जॉसलिना खातीर रेश्मा मिरांदा, जसिंता रेबेल्लो आनी कुटाम, फ्लॉसी वॉल्टर पिंटो आनी कुटाम, सेफ डिलिव्हरी जावच्या खातीर फियोना वर्गीस, फेडरिक वेगसाच्या बऱ्या भलायके खातीर प्रज्वल वेगस, बेनेडिक्टा आनी बेनेडिक्टा लोबो आनी कुटाम, देवादीन मोंतेरो जॉर्ज जोसेफ, सोफिया रत्ना मारिया हांच्या आत्म्या खातीर स्टॅनी मोंतेरो आनी जॉन. कुटुंबाच्या देवादीन जाल्यार सर आत्म्या खातीर रेनी आनी लाविना सिक्वेरा. कुटुंबाच्या सर देवादीन जाल्यार आत्म्या खातीर लॉरा पेरेरा. सेकंड डेथ एनिवर्सरी रीटा पिंटोच्या आत्म्या खातीर विनोरा विनुता विनोद लोबो बँगलोर. देवादीन रीटा पिंटोच्या आत्म्या खातीर डेलन विविता राजेश लोबो दुबई. देवादीन कॅथरीन क्रास्ताच्या आत्म्या खातीर क्लारा क्रास्ता, फ्लोरा क्रास्ता. देवादीन फिलोमेना डिसोज आनी एलोशियस डिसोच्या आत्म्या खातीर विवेक आनी मारिया डिसिल्वा आनी कुटाम. देवादीन बोनावेंचर वासाच्या पयल्या डेथ एनिवर्सरीक आशा वेगस, आशा वास आनी कुटाम. हांचे सर सांगाता आमची सर त्या सवा त्या जेजू बाळकाच्या मुखार दवरया आनी ताचो आदार आनी कृपा मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सोवे आसो. कसलो जावन आसा आमचो देव, मोगाचो आनी सर पदवेदार. ह्या विशयान आमी आयच्या वांद्यालांत आमी पळयता. तो सर पदवेदार सर पिडा शिडा गूण करूंक शकसो. तो सर पदवेदार सर सैतानाची प्रभाव आनी ताजें बोळ मोडसो. तो सर बलिश्ट. आमी इसारेण आसतना आमकां बेसांव दिवचो. ह्याच देवाते आज आमी येता आनी ह्याच देवाते आमचे हे अर्गम बलिदान आज आमी भेटयत आसतना आमच्यो सर्व गरज्यो त्याच देवा मुखार दवरया. आमच्या जिविताक जाय जाल्ले कृपा त्याच देवा लागीं मागया. जावंक पुरो जायते कश्ट म्हज्या जिवितांत आसात, म्हज्या कुटुंबांत आसात. जावंक पुरो जायते कश्ट आनी दूख हांवें सांगनासतना वा म्हजे कुशे विरोध हांव सोंसून आसा. हे सर्व दुखेचे कुरीस त्याच देवा मुखार दवरया. सर्व लोकांक बरें केल्लो जेजू क्रिस्त, सर्व पिडा शिडा गूण केल्लो जेजू क्रिस्त, सर्व रितीन आशिर्वाद दिल्लो जेजू क्रिस्त खंडीत जावन आज म्हाकाय आशिर्वाद दितलो म्हळ्यार त्या एका बरोवशान आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटोवया. आमी केली सर्व पातकां त्याच देवा लागीं वळखून घेवन सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भोव बेगिनो उदगुऱ्या सर्व संतां मनान चिंतून तोंडान सारून वायट वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बघ्यो सदां संकार मुरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोव बेगिनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पजुदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सस्त्राच्या जिविताक पावो. आमेन. So
आनी ससनाच्या देवा संवसाराक व्हड आनी बलिश्ट म्हूण दिसता तांकां लजे घालूंक असक्त म्हूण लायता तसल्यांक तूं वेंचून काडताय. भाग्यवंत आग्नेस तुजे रक्त साक्षीण बावर्ताच्या खातीर मरून आयच्या दिसा सर्ग राजाक जल्मले. ह्या समयार आमी तुजे लागीं मागतां संवसारी अक्रम ददस कायो त्यागून तुका आमच्या देवाक सगळ्या काळजान लाभदूंक तुज्या कृपेची घटाय आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्वाच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. हेब्रेवाक बरयल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, आपणा पासत देवाक लागीं सरतेल्याक सर्व काळी तारण दिवंक तो सकता. कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनाती करूंक तो ससनाक जियेता. असल्या एक श्रेश्ठ याजकाची आमकां गरज आसली. तो पवित्र, निर्दोशी, निष्कळंक आनी फातक्यांतावनो वेगळो केल्लो आनी आकाशा प्रास उंच उबारलो. आदल्या श्रेश्ठ याजकां बरें पयलें आपल्या फातकां खातीर आनी उपरांत लोकांच्या फातकां खातीर सदांनीच बलिदानां भेटोवची ताका गरज ना. आपणाकच ओपून दिवन हें बलिदान ताणें एकच पोवटींग केलां. नियमशास्त्र अस्कत मनशांक श्रेश्ठ याजक नेमता. पूण नियमशास्त्रा उपरांत दिल्लें सपताचें उतर ससनाक संपूर्ण केल्ल्या पुताक नेमता. आमी आतां विवारून आसल्याचो मुख्य प्रस्ताव हो. इतलो वर्तो श्रेश्ठ याजक आमकां आसा. तो सर्गार सर्वेस्पराच्या उजव्याक सिंहासनार बसला. मनशांनी न्हय बगार सर्वेस्परान बांदलेल्या खऱ्या थांबांत वा पवित्र स्थानांत तो आपलें मनियारपण चलयता. तसलो याजक तो. हर एक श्रेश्ठ याजकाक देणी आनी बलिदानां भेटोवंक नेमला. अशें आमच्या याजकांनी कांय तरी भेटय जाय. तो ह्या संवसाराचो आसलो जाल्यार याजक जातोच ना. कित्याक कायद्या प्रमाणे काणिको भेटयतले याजक आसात. पवित्र स्थानांत तांची सेवा सर्गींच्या वस्तूंचें प्रतिरूप आनी सावळी. ती मैजेन केल्ले बरीच थांबू बांदूंक सुरू करतना देवान ताका अशी ताकीद दिली. पर्वतार तुका दाखयल्या नमुन्या प्रमाणेच सगळें बांदून हाड म्हूण. जशें जेजू उत्तम बसवण्याचेर स्थापन केल्ल्या कराराचो मध्यस्थ तशें ताका आतां मेळिल्लें मनियारपणी अदीक श्रेश्ठ वर्गाचें. देवाचें उतार हें. देवाचे उडुपकार.
तुझी खुशी करू आम्ही का सर्वेश्वरा आपली तुझी खुशी करू आम्ही का सर्वेश्वरा. Santo Muti Sobulla Prakas Muti Chini Kaisa Santo Muti Sobulla Prakas Muti Chini. Alleluia Alleluia Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू तंचो पयसर आपल्या शिसा सांगाता गलिलया सरोवरा कुशीन गेलो आणि एक व्हड जोमो ताज्या फाटल्यान वेतलो. गलिलया, जुदेया, जेरुसलेम, इदुमेया आणि यॉर्दान पेलेतडी तावन तीर आणि सिदोन शहराच्या आसपास गावांत तावन लोकांचो व्हड सैत जोमो ताज्या कृत्या विशांत आयकून ताज्या सरशी आयलो. लोकांची कट अशी वाडली की ताणें आपणाक हाडची ना जावच्याक आपणाक एक मासवो तयार दवरूंक आपल्या शिसाक ताणें सांगलें. ताणें सबारांक गूण केलें. हर एक पिडेस्ताक ताका आपडो म्हूण ताज्या आंगार पडटलो. देवसारी ताका पळयल्ले तक्षण ताजे मुखार सरपडोवन तुमचो देवाचो पूत म्हणून व्हडा ताळ्यान बोब घालतले. पूण आपूण कोण म्हणलें हेरांक कळीत करिनाये म्हणून तांकां तो कठीण ताकीद दितलो. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. फादर कित्याक अशें जावन आसा म्हज्या जिवितांत. थोड्या तेंपा आदी एकलो व्यक्ती म्हज्या लागीं सुरसुरे ताजे सांगा लागलो, फादर हांव आयतारा मीस सुकयना, घरा आंबोरी तेर्स हर एका दिसा आसा. बरें जिवीत हांव जियेता, कोणाक सामे अन्याय करूंक ना. पूण म्हज्या जिवितांत सलवणी कित्याक, म्हज्या जिवितांत असले पिडा शिडा कित्याक, आमच्या कुटुंबांत ह्या रितीर कित्याक देव आमकां पिडा शिडा धाडटा. हर एका रितीन कित्याक आमी कश्टाता. देव आमच्या वयर रागार आसा गी, वा आमकां दुसरे कितेंच प्रॉब्लम आसात गी. क्रिस्तांव मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत, जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत कश्ट आयल्या वेळार वा दुसरे खंयचे रितीची पिडा शिडा आयल्या वेळार पयले आमी काडचे जावन आसा सुरसुरे देवा वयर. कित्याक देवान आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत खरगान धाडल्यांत. कित्याक देव आमचे वयर नाखुशी जाला. आशिर्वाद दिवचो देव खर्ग धाडटा गे. आशिर्वादांनी गुण करचो देव पिडा शिडा धाडटा गे. आनी कित्याक ना समाधान ते आमच्या जिवितांत आसा. आज आमी आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू सर्व बरेंच करनासा, बरी शिकोवन दिता, लोकांक खुशी जाता, पिडा शिडा गुण करता, लोकांक परत खुशी, देवसारांक तो दवडयता, परत खुशी. तर आमच्या जिवितांत कित्याक साबार फावटी कश्ट येतात, पिडा शिडा येतात.
तर सर पिडा शिडा आनी कश्ट देवान आमकां धाडचे की खंडीत जावन न्ही. पयल्या सुवातेर आमच्या जिविताचे कश्ट आनी आमच्या जिविताची पिडा शिडाक पयलें कारण जावन आसा हांव. म्हजें लायफस्टायल, म्हजें जिवीत हांवें सेवचें तें पिवन जावंक पुरो खाण हांवें जिवोवची ती शैली आनी हाजे निमती पिडा शिडा येता. देवान पिडा शिडा धाडची न्ही आनी देवाक आमी देवा विरोध आमी उलोवचे सारकें न्ही. जर तर हांव चड आल्कोहोल पियेता तर थोड्या वर्सां उपरांत खंडीत जावन म्हज्या लिव्हराक मार पडटलो. देवान ती पिडा शिडा धाडली की खंडीत जावन न्ही म्हज्या पियोवण्या निमती. जर तर हांव चड बिडी सिगरेट ओडटलो तर म्हज्या लंग्सांक प्रॉब्लम आसतले मुखार. जर तर म्हज्या जेवणाची शैली बरी ना तर खंडीत जावन दुसरी पिडा शिडा म्हाका येतली. त्या देखून देवाच्या विरोध उलोवच्या बदलाक पयलीं हांवें बदलावण करीचें म्हज्याच जिवन शैलींत तवळ म्हाका बरेंपण जातलें. जायती पिडा शिडा जायते कश्ट येवचे म्हज्याच जीवन शैलींत हांव न्हू. जर तर म्हज्या जिवितांत दुबळीकाय आसा हाका कारण देवगी, हाका कारण देव न्ही. म्हज्या जिवितांत हांवें विसरलें ती विसवणी सबार फावटी सूख विसवणी हांवें केल्ल्या वेळार आनी तातूंत हांव येवचो नश्ट. त्या देखून पयल्या सुवातेर जर तर म्हज्या जिवितांत कश्ट आसात, जर तर म्हज्या जिवितांत चलवणी आसा हाका पयलें कारण जावन आसा हांवूच. आनी जर तर हांवें जीक आपणायचे तर खंडीत जावन हांवें म्हजें जीवन शैली हांवें बदलावण हाडीत जाय आनी देवाचो आदर आनी करपाक गरज आसा. पूण पयल्या सुवातेर हांवेंच बदला जाय. दुसरें, जर तर म्हज्या जिवितांत कश्ट आनी दूख आसा तर हाजें कारण जावन आसा म्हजें परिसर. देव न्ही. देवा विरोध उलोवन कांयच फायदो ना. म्हजे परिसरा निमती म्हाका कश्ट आनी दूख येवंक आसूंक की पुरो. जर तर म्हजें घर खंयच्याय जाल्यार एका व्हडल्या फॅक्टरीच्या लागीं आसा तर थोड्याच वर्सांनी म्हाका म्हज्या श्वासकोश म्हजे लंग्साचे प्रॉब्लम्स येवंक पुरो. जायते तरेची दुसरी प्रॉब्लमां येतात. कित्याक हांवें जिवोवचें परिसर बरें ना. देवान हो संवसार आसतना बरो नितळ आनी निर्मळ परिसर ताणें रचना केल्लें. पूण जर तर आज तें पाड केलां तर हांव सुकारान मनीस कारण म्हजे परिसर सोमा आसचें ना. जर तर म्हज्या घरा लागीं व्हडली मोबायलाची एंटना आसा तर मोबायल टावर्स आसा तर जायती पिडा शिडा म्हाका मुखल्या वर्सांनी येवंक पुरो. कारण देव न्ही, कारण हांवूच. हांवें जिवोवचें परिसर सोमाना. त्या देखून म्हाका जायती पिडा शिडा म्हाका येतात. देवाक दुरसोवचें हांवें सोमानाय. तिसऱ्यान, जर तर म्हज्या जिवितांत कश्ट आनी दूख आसात आनी चलवणी आसात देवाची खुशी जावंक पुरो तें थोडें कारण सैताना निमती येवंक पुरो. सगळीं कारणां सैताना निमती न्ही. केवळ थोडीच कारणां सैताना निमती जावंक पुरो. देव थोडे फावटी खुशी व्हरता आमची परीक्षा करच्या खातीर, आमचो भावार्थाची परीक्षा करच्या खातीर. जिविताच्या बऱ्या दिसांनी हांव त्या देवाक फाटी येता. जिविताच्या बऱ्या दिसांनी हांव देवाक आराधना करता. तर म्हजेच जिविताच्या कश्टाच्या दिसांनी हांव ताजे वयर पातयेणी दवरता. म्हळ्यार सवाल आमी पोरण्या तस्तामेंतांत पळयता. देव जोब प्रवादीक परीक्षा करता, सैतानाक धाडून परीक्षा करता. ताज्या जिवितांत कश्ट आयल्या वेळार जोब प्रवादी खंडीत जावन देवाक पातयता की देवाचे विरोध उलयता की म्हळ्यार सवाल देवाकच पळोवंक जाय. त्या देखून देव परीक्षा करता. पूण निमाणें जावन आसा जीत देवाचीच. आनी चवथें आनी निमाणें, जर तर म्हज्या जिवितांत कश्ट आसा तर ती जावन आसूं पुरो देवाची खुशी. हांवें म्हजो कुरीस वोवंक जाय आनी अशें कुरीस वोवून देवा सवय पाटलाव करूंक जाय. जर तर म्हज्या जिवितांत थोडी कश्टाची घडितां जालीं, जर तर म्हज्या जिवितांत थोडी पिडा शिडा आयल्यात, गूण जायरातली मारेकार पिडा शिडा आयल्यात, थोडे फावटी आमी स्विकार करूंक जाय. ही जावन आसा देवाची खुशी. आनी म्हजे कश्ट हांवें दुसऱ्यां खातीर समर्पूंक जाय. जर तर म्हज्या जिवितांत कश्ट आयल्यात, गूण जायरातली पिडा शिडा म्हज्या जिवितांत आसा, आटे बिटे जायते आसात, म्हजे कश्ट हांवें समर्पीत त्या सरल्या आत्म्या खातीर. म्हजे कश्ट आनी दूख हांवें समर्पीत सरल्या आत्म्या खातीर. तांकां सर्गींचें राज मेळच्या खातीर. अशें बऱ्यापणांत म्हजे कश्ट हांवें समर्पीत, म्हजें दूख एक बरें जावच्या खातीर हांवें समर्पीत. आनी सुखान आसतना तो म्हजो कुरीस वोवून
ती जावन आसा देवाची खुशी देवा सगळें पाटलाव करूंक जाय. आयच्या ह्या वांजेलान आमी पळयता जेजू क्रिस्त सर बरें करीत गेलो, सर पिडा शिडा गूण करीत गेलो, बरें शिकोवण तो दिवनूच गेलो आनी सैतानाची प्रभाव तो उणें करीत गेलो. हो जावन आमचो देव, आशिर्वाद दिवचो आमचो देव, बेसांव दिवचो आमचो देव, संतोष दिवचो आमचो देव, सर रितीन बरें करचो आमचो देव. आमचो देव खरकन धाडचो न्ही, आमचो देव पिडा शिडा धाडचो देव न्ही, आमचो देव दुसऱ्यान कश्ट जाताना संतोष पावचो देव न्ही, आमचो देव बरो देव, आमचो देव आमकां सांगात दिवचो देव. ह्याच देवा ते आज आमी आयल्या. त्या देखून आमच्या जिवितांत खंयचेय कश्ट आज आसा तर ह्याच वेदीचेर आमी समर्पिया. बेटवणीचें गीत जाताना त्याच बेटवणीच्या गिता सांगात आमचे सर्व कश्ट ह्याच वेदी थंय आमी समर्पिया. हो देव आमकां बरें करून दी म्हळ्यार पातयेनीन आमी मागया. आनी खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत, आमच्या समाजांत खंडीत बरें जातलें म्हळ्यार पातयेनी घेवन ह्याच देवा लागीं आमचे सर गरजो आमी दवरया. खंडीत जावन आजापाक केल्लो देव जेजू क्रिस्त, बेसांवान दिल्लो जेजू क्रिस्त, गूण केल्लो जेजू क्रिस्त, शिकोवन दिल्लो जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक ह्या मिसा वेळार ताज्या अमर हस्तांत आपडतलो, आशिर्वाद दितलो म्हणून पातयेनी घेवन आयचे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. भाव भयणीनो म्हजेर तुमचें बलिदान सर पदुदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सरस्पराजितल्या बावडे आमी हे बलयेचो उगडास धरून संभ्रमता. तेटल्या बावडे आमच्या सोडूनेचो वावरतून चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परे वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हणून आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. आमचे काळजां उबारुया. आमीती सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयशी आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायदे आसो. भाग्यवंत आग्नेस तुज्या रक्त साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुज्या साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सतकायेक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्ण कायेक परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता.
सुखानी सुसा बोला तुझा भूभावा भूसकी तुकाचो भूसकी तुकाचो सर्वेस पुन्हा जिनावी Taka Chichi Usiki Tukachu Usiki Tukachu बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कोड तुमचे बसोद समर्पूंची त्याच परे जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ते कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोद आनी सुमेस्त मनशा पसोद ते वरवतले हे म्हज्या उगडासा करात बावर्त सो गोड परगटोया Jesu melo Jesu jiwan salam Jesu lobian itolo Jesu melo Jesu jiwan salam Jesu बापा जेजूच्या मरणासने पुन्हा जिवंतपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत सवून आणि सोडवण्याचे काळस तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी सुमेजता पवित्र आत्म्यावर वेगटाय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सरस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेस उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगियंत बापा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ भयणीची एकाकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळी तूं मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अंकार मोरये देवाचे माये सांगाती बगेवन धरून दुतांनी सर उकळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवे त्यास जेजू सांगता त्यास सुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सोडूदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना दीर्घेवन म्हणोवया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझे खुशी सरगट जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेला मुक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या बागेन आमचे सोडून दर जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक चवथी पदवी महिमा तुजी स्नाच्या सुस्नाक समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेप्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ तू जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. सुमयाक येवन जिकरेचे म्हाका फोवना तुज्या उतरांच म्हाका बरें केली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे ताव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. Murtia muka, urutrika, rakunasa, sejatuka. Murtia muka, urutrika, rakunasa, sejatuka. Jesu, muja jiwa.
प्रार्थया. देवा आमच्या बापात तुवें आमकां एकाच सर्गींच्या उंड्यान दोशी केलाय, तर एका काळजाची आनी एका मनाच्या आमी जावच्याक आमची मनान एक काळजान तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावन सोमजो संतोष म्हणटा तुमी जेजू मनशांचो इश्ट जावन येयलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण कर्ण दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणेरांक शिकयलो जेजू मिस्त्री म्हणून नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्यो सर गरज्यो विनवण्यो त्याच जेजू मुखार दवरया. जायते इरादे घेवन आयचे ह्या नव्यानाक आमी आयल्या. जावंक पुरो कुटुंबांत संतोष, जावंक पुरो भुरग्यांनी बरें शिकच्या खातीर, बरें काम मेळच्या खातीर, पिडा शिडा गूण जावच्या खातीर, वा जिणयेंत बरें लायफ पार्टनर मेळच्या खातीर, वा कसल्यो कसक्यो गरज्यो जावंक पुरो घेवन आज आमी ह्या ए बगेवोन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावदी मुकल्लो आसता. तुका पातयेडीन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेला मुक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले सिम तुजे सांगता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल दिवस चेंजेसो गिनती बरी देवाचे मये आम बापयांगा ती व्रती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या कडेन आमेन. आनी देवसो पूत मनीसलो, 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 आनी देवसो पूत मनीसलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. ए आजा पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळजेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोन आमी मागता. तुजे इतले बिनमोतीन बरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वेले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वता. आमेन. बाळोवची दुतान मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका अर्गान दिवन मागया. हे भोव उदार बाळोवचेचो तुज्या मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केले देवाड्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजी काकूळ दी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी आमी तुजे वयर दवरता. तुज्या आजापाच्या इमाजे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर पाण दिवन दी आनी तुजे कळनातली दैवीक मजा सोडून दी. सहस्तुती आनी महिमा सांग तुका जेजू बाळका
आमेन. आमच्या मध्ये जायते लोक आसा पिडेन वळवळसो तांच्या खातीर आमी आतां मागणें करया. सरस्पर आमच्या देवा, आमचे अस्कत काय सोसूंक आनी आमचे दुखी बघून तुवें तुज्या पुताक ह्या संवसारी धाडलोय. ह्या पिडेस्त सर्व भाव भयण्या खातीर आमी कलतेपणी मागता. सोंसणीकायेन तीर आनी बरवशान घट जाल्या उपरांत तुज्या आशिर्वादांनी ती सर्व पिडा सोसून व्हरूंक आनी तुज्या आदारान बरी भलायकी जोडूंक. आमेन. आतां सर्व आशिर्वाद घेवया. जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेची येताने राज करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सरू बिराव्या ओसोनयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. नमन तुका जेजू बाळका, नमन तुका मुर्गी साळका. नमन तुका जेजू बाळका, नमन तुका मुर्गी साळका. तुका वंदिता वैभव वंदिता, मुखारान तुज्या आस्तिमा सर्गां भेटयता. महिमा वाकता भोगली कुसारता, बापातान कुरपे बेसावा धाडून माता. देवासूर मुनिसालो भुरगे खुशी सलमून आयलो. भुक्तीन उरपे मुखार वाडलो, देवा तुझे कालतो रावलो. नमन तुका जेजू बाळका, नमन तुका मुर्गे साळका. नमन तुका जेजू बाळका, नमन तुका मुर्गे साळका. मुगाळ पुत्रा सोवे अंकार मुर्गे आशीर्वाद दी. सगळे करुया आमकां कितें आमच्या दुसऱ्यांतले बापाचे पुताचे